काँग्रेसीन दाबोळी ब्लॉक काँग्रेस कमिटी बरखास्त केली. बेरेस्तारा दाबोळेचो काँग्रेस आमदार माविनाच्या हजारभर समर्थकांनी उघड बीजेपीक तेंको दिल्या उपरांत काँग्रेसीन ही कारवाय केली. जुडास डिसुजाक दाबोळेचो नवो गटाध्यक्ष नेमला. मात काँग्रेसीन माविनाक हात लायिल्लो ना. माविनाचेर कारवाय करचे नात. प्रदेश समितीन माविनाचेर रिपोर्ट हायकमांडाक धाडला. तेच माविनाचे कितें ते करतले. Now that they have taken action against my block president, it is not a surprise to me, and neither to them it will be a surprise. They will rather be happy to be relieved of the position because they do not want to work for the Congress. It will impact the Congress candidate. Definitely. Now this is going to have a snowballing effect, not only in Dabolim, not only in Kortalim, not only in Vasco, not only in Murmungaon, all the 4 constituencies, and then it moves for the south, and that is what it has always worked that way. You will see the results will be there to see. It is no surprise at all. Entire Murgungaon Taluka will work for BJP this time. Yes, I have got appeal in entire Murmungaon Taluka. भाजपा उमेदवाराक तेको दिवपी दाबोळे गट काँग्रेस कमिटी गोय प्रदेश काँग्रेसीन शुक्रारा बरखास्त केली. दाबोळे गट काँग्रेस समितीचो नवो अध्यक्ष म्हणून जुदास आनाक्लेट डिसोजाक नेमला. काही जे समर्थक आशिल्ले ते मोहनाचे समर्थक, काँग्रेस पार्टीचे समर्थक थंय नाशिल्ले, थंय बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक हाडिल्ले आनी हो शो केल्लो गेलो. काँग्रेस पार्टी हॅज सेंट अ रिपोर्ट टू द हाय कमांड, and in consultation to the high command we have dissolved the Dabolim block committee. Mr. Judas Anaclote D'Souza हाच्या लिडरशिपे अंडर आमचो कार्यकर्तो आसा, ब्लॉक कमिटी आमी अपॉइंट केल्ली आसा. मोहविनाचेर आमी एक्शन घेवपाचें ना, कारण ही वॉन्ट्स अस टू expel him. He wants us to take action so that he can become unattached MLA, which we are not going to allow. We are going to ignore him. We are not calling to. We are going to isolate him. We are not calling to meetings also. The meetings सुद्धा आपोवचेना आमी. So decision आमी in consultation with high command घेतिल्लो आसा. दाबोळेचो काँग्रेस आमदार माविना वांगडा आपणाली कसलीच केस्तांवां ना अशें दक्षिण गोंयचो काँग्रेस उमेदवार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगले. Till date, I have not spoken against him, nor Churchill Alemão, nor Francisco Sartin. I only wish and pray that God forgives them for what they are doing. Because our fight is very clear. Our fight is not with them. Our fight is with whom I have said is the BJP. दाबोळे मतदारसंघातल्या सुमार 1000भर काँग्रेस वावुरप्यांनी बिरेस्तारा भाजपाच्या उमेदवाराक तेको जाहीर केल्लो. गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचे उतर बीजेपीन जाहीरनाम्यांत दिला. दाबोळे विमानतळाचो विस्तार करून मोपाय चालीक लावप, दर्यादेग वाठारांतल्या गांवांनी रावपी लोकांचो विचार करून 2011च्या CRZ अधिसुचोवणेंत बदल, मायनिंगाचेर पातयो नाशिल्ल्या लोकांक खासा अर्थीक पॅकेज आनी पोर्तुगीज जल्म नोंदणीचो प्रस्न तडीक लावपाचें उतर बीजेपीन लोकसभेच्या जाहीरनाम्यांत दिलां. One will be special status is one. 2 will be an economic package, will be 2. Number 3 will be mining. CRZ notification 2011 जे आसा हे थोडे घाई गडबडीन जाल्ले अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या नोटिफिकेशनाच्या वेळाचेर स्थानिक रहिवासी जो दितलो आसा किंवा फिशरमॅन जो आसा त्याच्या भवितव्याचो विचार जालो ना. केंद्रात आमच्या सरकारान, नवीन सरकारा कडल्यान ही गजाल लक्षांत हाडून घेवन आवश्यक एमेंडमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आणि शक्ती वापरतले. मोदीक लागून कांय अल्पसंख्याकांक हुस्को दिसता म्हूण चर्चीचे संस्थांची विधानां येतात. ताचेर उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा कांय दिसा फाटीं उलयल्लो. ताचेर फ्रांसीसान जाप दिली. फ्रांसीस म्हणटा चर्चीच्या काउन्सिल फॉर सोशल जस्टिस अँड पीस संघटनेन हो विशय काडिल्लो. तो संदर्भ घेवन आपूण उलयल्लो. That's what I said, and I felt that it is that way. But my chief minister made a different statement. You'll be coming to that, I know that. You see, my chief minister has been exhaustively touring the south, mostly Catholic dominated area, which I have not done. And he feels there's no apprehension. Are you convinced of that? He has a personal experience, he has expressed it. No, are you convinced? I believe my chief minister. I have not gone to the south, I have not toured exhaustively as he has done. So my knowledge is limited. North, there's no apprehension. So where was the apprehension going to? The apprehension was expressed by the
what you call a church body, Council for Social Justice and Peace. They expressed. So that was what I call it apprehension. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. बांबोळेच्या आल्दियादी गोवान बेकायदेशीर बांदकाम केलां आनी ते मोडचे असो आदेश हायकोर्टान दिला. तशेंच हॉटेल आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी मेळून ही बेकायदेशीर कामां केल्यांत अशें हायकोर्टान सांगिल्लें. मात ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर मुख्यमंत्र्यान कांयच कारवाय केली ना अशें गोंय परिवर्तन मंचाचें म्हणणें. झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणपी पर्रीकारान तांचेर कारवाय करची. ऑनरेबल हायकोर्टान एक जजमेंट पास केला इन रीट पिटिशन नंबर 403 ऑफ 2007 आणि 659 ऑफ 2010 आणि ह्या पिटिशनान कांयच अर्थ नाशिल्ल्यान हें पिटिशन डिसमीस करपाची गरज आसा अशें म्हणून ह्या पिटिशनान एफिडेविटान चीफ टावन प्लॅनर मिस्टर पुत्तूराजून म्हणलां. ऑनरेबल हायकोर्ट म्हणटा की पेटिशनरांनी जें एलिगेशन केलां कनायवन्साचें तातूंत तथ्य आसा ते जस्टिफाय करपाक शकता. पब्लीक ऑथॉरिटीनी आपलें काम करूं ना म्हणून जुईज म्हणटा आपूण ओगी बसूं शकना, आपल्याक हातूंत भितर हस्तक्षेप करचो पडटा आनी तो डिसायड करता की हें सगळें बेकायदेशीर आसा म्हणून. आतां म्हाका सांगा, हें एफिडेवीट कोणें फायल केलां? चीफ टावन प्लॅनरान. केन्ना फायल केलां? हें एफिडेवीट तूं CM जावन तूं TCP मिनिस्टर जातकूच तुज्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान फायल केलां. अशें जर कॉनायवन्साचें स्ट्रिक्ट फायंडींग ऑनरेबल हायकोर्टान केल्लें आसा जाल्यार मुख्यमंत्रीन हाचेर कितें एक्शन घेतलां? सो वी डिमांड की इन व्यू ऑफ दीस जजमेंट चीफ मिनिस्टर इज mandated by law to take necessary action against all those government authorities which are respondents in this case. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.